बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर पासून आनमोडपर्यंत जो मध्ये बरडकोट हांगासर डोंगर कापून नॅशनल हायवे केल्लो आसा। मात्र डोंगर कापलेल्या दोन्ही बाजून पावसाक लागून डोंगर कोसळत आसात। गेल्या 2 दिसांपासून हो डोंगर कोसळत आसात। त्याच्यात झाडां आणि दगड आसात ते रस्त्यार येत आसात। रात्रीच हो डोंगर आसात, हो डोंगर कोसळलो आसात आणि ही माती सकयलेली आसा। तशेंच आनी डोंगर कोसळून ही झाडां आसात ती झाडां सकयल येवपाचो चान्सीस चड जाल्लो आसा। तेका लागून हो रस्तो आसा बरडकोट हांगासर हो वाहतुकी खातीर धोकादायक जाल्लो आसा। आमी ह्या सायडीक पळोवंक शकतात की कशा पद्दतीन हे डोंगर कोसळत आसात आणि तेच्यात लागून झाडां कशी कोसळत आसात। हांगासर जी संरक्षण भिंत बांदपाचें काम चालू आसा, ती संरक्षण भिंतीचे कामही अर्धवट आसात आणि तेका लागून हो रस्तो आसा तो वाहतुकी खातीर धोकादायक आसा। जर पाऊस असोच जोरदार सुरू राहिलो तर पुन्हा हांगासर डोंगर कोसळपाची शक्यता आसा। त्याच प्रमाण त्या डोंगरांतल्यान दगड आणि झाडां रस्त्याचेर येवपाचे चान्सीस चड आसात। प्रोडक्टा खातीर प्रमोद मोंडे।